मिसाची सुरुवात एक सोगली उभी राहून आम्ही गायन गाऊया. एकलोच आमचो सोमी पान A13 पान 6 A13 पेज 6. सगल्यांक देव बरो दिसत्यो. तुका आशीष करता. ह्या पवित्र मिसाच्या बलिदानात आमी मागता सोपून गेले जोकी रॉड्रिगीस आनी साल्वोसा फेर्नांदीस देवान तांकां सर्गीचें राजपाव करूंक आमी मागुया. तशें मागूं लायला आपलो जल्माचो दीस समरोपता पॉल सिक्वेरा, रसेल रॉड्रिगीस, फेलिसिया फेर्नांदीस आनी विक्टोरिया बोटेलो. देवान तांचे सगल्यांचेर भरपूर आशिर्वाद घालूंक आमी मागुया. तशेंच फातिमा पिशेतो पिडेन कोस्टोता देवान तिचे कोस्ट उणें करूंक तिका पिकोणेचो हात लावूंक तिचे पासत आमी मागुया. बाबाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवान आमेन. आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सोबे आसूं. तुमचे सोबे आसूं. आयचो उद्गार तुमची काळजां दारून करूं नाकात. आयज तरी सर्वेस्पराचो ताळो तुमी आयकात. म्हाजे बहीण मानू आमचे काळीज दयाळ मोवाळ करूंक देवाचो ताळो आयकून आमच्या जण एकल्याच्या जिवितांत नोसोडणी हाडूंक आनी दुसऱ्यांच्या जिवितांत बरेपण हाडूंक त्याच बापाची कृपा आनी बळ आमकां जण एकल्याक मागतना केद भाशेन आयज पवित्र सभा भाग्यवंत बोनावेंतूर हाचें समरण करता. जाणार तो आसलो आनी आपले जाणवायेन केद भाशेन पवित्र सभेंत देवाचें बरेपण देवाची जाणवाय देवाचो मोग तो विस्तारूंक पावलो. तो आमकांय जण एकल्याक हीच कृपा हेंच बळ ह्या पवित्र मिसाच्या बलिदानांत मागुया. आनी हें बलिदान आमकां सगल्यांक देवाच्या आशिर्वादान भरलेलें मोगाचें आनी पेकोवणेचें जावंक पातक्योस कोत म्हूण देवाचे काकुतीक आमी उलो मारुया. आनी काळजांत दूख धरून आनी देवाचे काकुतीक उलो मारून सगळीं बराबर हांव पातकी म्हणुया. हांव पातकी सोरपोत बिदार देवा आमी तुमकां बाबा म्हणिलो म्हजो सगळ्या उच्चारून सांगता. मना चिंतून तोंडा उच्चारून वायट आदारून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातक्यां केल्यात. म्हजो अपराध म्हजो बोगड अपराध. हे पासत भाग्य सदांच आंकवार मारेक सगळ्यांक देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनोदी करात म्हूण प्रार्थून मागता. सोर पदवीदार देव आमची काकलूत करूं आनी आमची पातकां बोगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावो. आमेन. Kaguto
가꾸고 소냐 가꾸고 Pratuya, tolo sobre o gisrão, tum se casque intenção, te vamos cadura. सोर जाणार आणि मोगाळ सर्वेस्परा भाग्यवंत बोनावेंतुराची देख घेवन सदांच कोरी जाणवाय सोदून तुका ओळखूंक आनी दिसान दीस तुज्या मोगांत वाडूंक तुज्या पवित्र आत्म्यान आमकां बोर आमच्या सोम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो करदेव तुजे सवे पवित्र आत्म्याच्या कोणान जियेता राजबोध चलयताय सासनाच्या सासनाक आमेन. सुटकेच्या पुस्तका वेलें वाचप. त्या दिसांनी लेवीचे कुडीन एक दादलो आसलो. ताणें वचून लेवीचे एके धुवेक आपली पोतीन करून घेतली. ती गोरबेस जाली आनी तिणें एका भुरग्याक जल्म दिलो. तो भुरगो पळोवंक एकदम सोबीत दिसतालो देखून तिणें 3 म्हयने ताका लिपोवन दवरलो. ताका आनीक लिपोवन दवरूंक जायना तें पळोवन तिणें लुवेची एक पाटली केली आनी ताका दामोर आनी लांबी लाली आनी त्या भुरग्याक तातूंत भितर घाल्लो आनी ती पाटली न्हंयचे देगेर झाडां मोदें सोडली. कितें जाता तें पयसतान पळोवंक ताची भयण थंयच रावली. तेन्ना फरवाची धूव न्हंयत रावूंक आयिल्ली आनी तिच्यो चाकोनी न्हंयचे देगेर भोंवताल्यो. त्या झाडांनी तिणें एक पाटली पळयली आनी आपले चाकोनीक ती हाडूंक लायली. ती उकडूच रडटा तो एक भुरगो तिका दिश्टी पडलो. ताचे तिका चुचुरे दिसले आनी तिणें म्हणलें, हो एक हेब्रामाचो भुरगो जावंक जाय. तेन्ना भुरग्याचे भयणीन फारवाचे धुवेन म्हणलें, तुजे खातीर ह्या भुरग्याक दूद दिवंक हेब्रावा मदले एके बायलेक हांव आपोवन वचूं. फारवाचे धुवेन म्हणलें, वय वच. आनी चेडूं भुरग्याचे आवयक हाडूंक गेलें. तिका फारवाचे धुवे म्हणलें ह्या भुरग्याक वयर व्हर आनी म्हजे खातीर ताका दूद दी आनी तुजी मोजोरी हांव तुका दितोली. अशें ते बायलेन भुरग्याक व्हेलो आनी ताका दूद दिलें. तो भुरगो वाडटोच तिणें ताका फारवाचे दुयेशी हाडलो आनी हिणें ताका आपलोच पूत जाल्ले परी वागयलो. मोइजेस म्हणून ताणें ताका नांव दिलें, कित्याक तिणें म्हणलें, हांवें ताका उदकांतलो वयर काडला. तेन्ना वाडोवन व्हडलो जातूच मोइजेस एक दीस आपल्या भावा भयणीक भेट करूंक गेलो आनी कितले जोड तांचें जिवीत तें ताणें पळयलें. आनी एक इजिप्तकार एका हेब्रावांक आपलेच लोकांतलो एकल्याक मारतालो तो ताणें देखलो. आपणा भोंवती नदर मारून कोण ना म्हणून पळोवन त्या इजिप्तकाराक ताणें जिवेशी मारलो आनी रेंवेन लिपयलो. दुसऱ्या दिसा तो परतो आयलो आनी दोग हेब्रो झगडटाले तें ताणें पळयलें. गुन्यांव आसल्याक ताणें म्हणलें, तुज्या सांगाताक मारून तूं कितें करूंक सोदताय? ताणें ताका पोतिपार केलो. आमचे वय तुका फुडारी आनी नितीदार कोणें नेमला? इजिप्तकाराक मारलोय तसो तूं म्हाकाय जिवेशी मारूंक सोदताय? मोइजेस भियेलो आनी आपणात भितर ताणें म्हणलें, हांवें केलेली ती वस्त सगल्याच्या कानार पडली. फारवान ही खबर आयकली तेन्ना तो मोइजेसाक मारूंक सोदतालो. पूण मोइजेस फारवा सोशिलो पडून वचूंक मिलेनाच्या देसान रावूंक लागलो. देवाचें उतोरें. उपकार. देवाच्या उतराक आमचो जबाब जावं दी. कालत्या मनशानो सर्वेस्पराक सोदात, ताची काळजां आनंदान जियेतली. सगळीं म्हणुया, कालत्या मनशानो सर्वेस्पराक सोदात, ताची काळजां आनंदान जियेतली. कोल कोल चिखलांत हांव रमला, पांय दवरूंक सुवात ना. सोमदिराच्या उदकान पडला, लारां पोंदाक हांव बुडटा. जबाब, कालत्या मनशानो सर्वेस्पराक सोदात, ताची काळजां आनंदान जियेतली.
वेगीच म्हाका प्रसन्न ना म्हूण तुजे लागीं प्रार्थून मागता सर्वेस्परा. तुज्या व्हडा मोगान म्हाका आयक देवा. तूं खऱ्या उतराचो देखून पाव म्हाका. बाब, कलत्या मनशांनो सर्वेस्पराक सोदात, तांची काळजां आनंदान जियेतलीं. हांव देवा गायल्लो दोळडिरो, म्हजी सोडवण कोर म्हाका उबार. गायन करून देवाचें नांव वयर काडटलो, दिनवासनेचे गितांनी ताका वाखणटलो. बाब, कालत्या मनशांनो सर्वेस्पराक सोदात, तांची काळजां आनंदान जियेतलीं. हें पळोवन कालते मनीस सोंसताले. देवाक सोदतल्यांची काळजां आनंदान जियेतलीं. कित्याक सर्वेस्पर आयकता दुबळ्यांची मागणी. सांकल्यांनी आसतल्या आपल्या चाकराक तो विसरना. बाब, कालत्या मनशांनो सर्वेस्पराक सोदात, तांची काळजां आनंदान जियेतलीं. उद्गार. सर्वेस्पराक सोय सोय सर्वेस्पराक, सर्वेस्पराक सोय सोय. सर्वेस्पराक सोय सोय सर्वेस्पराक, सर्वेस्पराक सोय सोय. आज तरी ताचो ताळो तुमी आयकात. तुमची काळजां दारून करूं नाकात. सर्वेस्पराक सोय सोय सर्वेस्पराक, सर्वेस्पराक सोय सोय. सर्वेस्पराक सोय सोय सर्वेस्पराक, सर्वेस्पराक सोय सोय. सर्वेस्पर तुमचे सोबे आसूं. तुमचे सवे आसूं. मातया पोरमोणे जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान. महिमा तुका सोनिया. जंय जंय आपणे ओगळी विस्मितां केली त्या नगरांत ताणें जिवीत बदल्ले ना देखून जेजू अशें तोंडार मारूंक लागलो. कोराझीन तुजें कोटा, बेतसायदा तुजें कोटा. तो तुमचे मदें केल्ली विस्मितां तीर आनी सिदोन नगरांनी केल्ली जाल्यार केन्ना ती कांबळ्याचो साकोटो आनी गोबर घालून पिराचीत कोत्तली आसली. हांव तुमकां खरेंच सांगता, जोडटेच्या दिसाक तीर आनी सिदोनाक तुमचे इतली कोराय जावची ना. आनी तूं काफारनामा वयर स्वर्गार पर्यंत पावतलोय म्हूण रावताय कितें? तूं सोकला एमकोणांत शेवटितलोय. कित्याक तुजे सोबे केल्या ती विस्मितां सोदोमांत केल्ली जाल्यार आयज पर्यंत तें उबें उरतलें आसलें. हांव तुमकां खरेंच सांगता, जोडटेच्या दिसाक सोदोमाच्या गांवांक तुजे इतली कोराय आसची ना. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान हें. आकाशी तुका क्रिस्ता. वचबीर मानो आयचो उद्गार. आयज तरी ताचो ताळो तुमी आयकात. तुमची काळजां दारून करूं नाकात. देव आमचे लागीं वेगवेगळे तरेनी उलयता आनी उलोवन केद भाशेन आपली शिकवण आपलो मोग आमचे सोबे तो दाखयता आनी आमच्या जण एकल्याच्या जिवितांत इनोसोनी हाडूंक बरेपण येवंक तशेंच दुसऱ्यांच्या जिवितांत इनोसोनी हाडूंक आमी आदाराचे जावंक आनी बरेपण हाडूंक आमकां तो आदार दिता. आयच्या शुभ वर्तमानांत आमी पळयता जेजू नगरांनी भोंवतालो आनी कितें भाशेन थंयसर कोराझीन आसा, बेतसायदा आसा आनीक काफारनामा आसा. ह्या नगरांनी भोंवून जेजून मिलाग्र्यो केल्ल्यो, ओत्सोऱ्यां केल्लीं. तितलेंच न्हय, ह्या नगरांनी भोंवून ताणें शिव वर्तमानाची परगटणी केल्ली. देवाची उतर तो परगट्टालो. पूण इतलें करून पासून जे नगरांनी रावताले ते बाबा भयणांनी आपले जिवीत बदलूंक ना. आनी की आपलें जिवीत बदलूंक ना देखून जेजू
जुंय जुंय आपणे ओगली विजमितां केल्ली त्या नोकरांक तोशें म्हणटा. कोराजीन तुमच्या कोटार, बेतसायदा तुमच्या कोटार. एके भाशेन तांकां तो वॉर्निंग दिता, इतलें तुमचें सगळें बरें केलां, इतल्यो मिलाग्र्यो देवाच्यो मिलाग्र्यो तुमचे सगळें घडल्यात, तरी आसतना तुमी तुमचें काळीज धारून करून आसात, जिविताची नोसणी करिनात. सो आमच्या जिवितांत जर मोगाचे भयण भावन आमी नदर मारली जाल्यार दर दिसाक देवाचें बरेंपण, देवाची विजमितां व्हड आमच्या जिवितांत घडटात. आनी हें बरेंपण, ही विजमितां आमकांच आदार जावंक जाय. आमच्या जण एकल्याच्या जिविताचेर नदर मारून आमच्या जिवितांत ही नोसणी हाडूंक, बरेंपण हाडूंक. तर हीच कृपा मोज भयण मानू आमी देवा कडल्यान आमकां मागोवंक गरजेची. आनी जेन्ना आमच्या जिवितांत हें बरेंपण येतलें, नोसणी येतलें, तेन्ना आमी दुसऱ्यांच्या जिवितांत हें बरेंपण हाडूंक पावतले, नोसणी हाडूंक पावतले. दुसरे सुवातेर मोज भयण मानू आमच्या जिवितांतली परिस्थिती केदी व्हडली वायटो बी जावं, एक पावटी आमी वी ब्लेम आवर सिट्युएशन, ताका लागून हांव ते भाशेन कोत्ता, वा त्या वस्तूक लागून, त्या मनशाक लागून म्हज्या जिवितांत नोसणी हाडूंक वा बदलणी हाडूंक म्हाका डिफिकल्ट जाता, वा हांव ताका लागून उमक्याच लागून हांव म्हजें काळीज धारून कोत्ता. पूण म्हजो भयण मानू आयचे पयलें वाचप आमकां बरें नियाळूंक आदार दिता. थंयसर सिट्युएशन कशें आसलें. इस्रायलायट इजिप्तांत आसलेलीं, आनी इजिप्तांत जेन्ना नवो राजा आयलो तेन्ना जे इस्रायल चेडे जल्मताले तांकां जिवेशी मारताले, सगल्या चेड्यांक जिवेशी मारताले. पूण मोइजेसाची आवय ह्या सिट्युएशनांत म्हजो भयण मानू मोइजेसाक जल्म दिता, 3 म्हयनो ताचो सांबाळ करता, आनी मागीर ताचो सांबाळ करूंक जायना म्हणटच ती पळयता द सिट्युएशन, आनी मागीर कितें करता, एक ल्हानसो पाटलो करता, ताका उदकांत सोडटा. देवाचेर ती पातयता, बसोन ती रावना. शी टेक एक्शन, शी टेक्स एक्शन. आपलें सिट्युएशन इतलें गंभीर आसा, तेज डिफिकल्टी आसात, पूण तरी आसतना म्हजो भयण मानू शी टेक एक्शन. कोणाचेर पातयेवन घेता, देवाचेर पातयेवन घेता. आनी मागीर आमी जाणां कशे तरेन मोइजेसाचो जीव वाटावता, आनी मागीर मोइजेस वाडलो म्हणटच कशे तरेन होच मोइजेस इस्रायल प्रजेक सोडयतलो. सो आमच्या जिवितांत म्हजो भयण मानू आमची परिस्थिती कसली जावं, समटायम्स वी ब्लेम सिट्युएशन, थिंग्स, पर्सन, बट कोणाचेर दल्लेले आसा, म्हजेर दल्लेले आसा. म्हज्या जिवितांतली जी परिस्थिती सुदरतली जाल्यार, म्हज्या जिवितांत जर बरेंपण येतलें जाल्यार, आनी हांवूय म्हजे वरवीं दुसऱ्यांच्या जिवितांत बरेंपण हाडटलो जाल्यार आय हॅव टू टेक स्टेप, आय हॅव टू वर्क. आनी जेन्ना एक स्टेप हांव मारता तेन्ना जायते फावटी हांव म्हणटा, आमच्या बरोबर देव कितलीं पावलां मारता, 100 पावलां मारता. तो आमकां आदार दिता, बळ दिता. तर म्हजो भयण मानू आयज तरी सर्वेस्पराचो ताळो आमी आयकुया, आनीक आमच्या जिवितांत पयलें पावल नोसणेचें मारूं, पयलें पावल बरेपणाचें मारूं, तशेंच दुसऱ्यांच्या जिवितांत हें बरेपण हाडटलीं पावलां मारूं, नोसणी हाडटलीं पावलां मारूं. तेच बापाची कृपान बळ आमकां एकल्याक मागुया. भेटून एक आमी गायन गावया. C4 आसा जेजू पान 19, C4 पेज 29. आमची पाकां धुवन काडू, हिरमोळ काडचा तुका बाबू, देवानी मनशा मोदें सदां करून शांती करून. आसा जेजू तुवें सिलो तुजो. आसा जेजू तुवें सिलो Gordi duka asidona paula coga duka bidu sansar soglo ubran moru jivu karma
म्हज्या बाबा बनान म्हजें तुमचें बलिदान सर पुदबेदार देव बापाक मानता तसलें सामून मागात. तुमच्या दादले बलिदान आपल्या मानवाक आनी मोहिमे आमच्या आनी आख्खे पवित्र सभेच्या आदाराक सर्वेस्पर मानून घेवन सर्वेस्पर आमच्या कोणबाळे बापा, भाग्यवंत बोनावेंतुराचे परबे दिसा तुजे वेदीचेर आमी दवरता ती बोली प्रोत्साहन सावन पळय. तिचे उद्देशी तुज्या नांवाची महिमा पळसणू आनी आमच्या पातकांचे बक्षस्थाणी आमकां मेळूं. बऱ्या कोन्यांनी बोल्लोलें आमचें जिवीत तुज्या नांवांक मान आनी एक वाखाणी दिवं. क्रिस्ता आमच्या सोमया वरवीं आमेन. सर्वेस्पर तुमची सोबी आसूं, तुमचे सभे आसूं. आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्पराक उबारता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वासुया. वय वर्ष आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सर पदवेदार शासनाचे देवा, सर कांय सोदताय ज्यो क्रिस्ता आमच्या सोमया वरवीं आमी तुका दिन वासूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो श्रेश्ठ गुणाच्या दादल्यांक आनी बायलांक खुबजो दोरेका काळार तूं तुजी पवित्र सभा नव्या बळान सफळ कोत्ताय. तुज्या विस्वासी मोगाचे तूं तांकां गोवाय कोत्ताय. तुज्या सोडवणेचो फळ आमकां लाभच्या तांच्या उत्तम जिविताची देख आमच्या दोळे आमकां सदांच आसा आनी आमकां ती आपल्या मागण्यांनी आदार दितात निरंतरी. देखून सगल्या देवदूतान भक्तां सांगाती संतोशान आमी तुजी स्तुती गायता. संसार बऱ्या तुझ्या वैभवान उसर्गी तुका सोय सोय. सर्वेस्पराचे नावी येता ताका सोय उसर्गी तुका सोय सोय. बाबा कोरोस पवित्र सगल्या पवित्रपणाची सोर तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून देणी पवित्र कोर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सोमया जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच खोशयेन कोच मरण सोसूंक वेचे आदी ताणें उडो घेतलो, तुका दिन वाचून तो मोडलो, तो आपल्या शिसांक दिलो आनीक म्हणलें, हो तुमी सोमेस घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समोर कोची. तेच परी जेवण जातोच ताणें कास घेतली, तुका नव्यान दिन वाचलो, ती आपल्या शिसांक दिली आनीक म्हणलें, तुमी समेस घेयात आनी आतलें पियात. ही म्हज्या रक्ताची कास नव्या आनी सासणीक कोराचें रगत पातकांच्या बॉक्सांनी मेजच्याक तुमचे पासत आनी समेज मनशां पासत तें बारवतलें. हे म्हज्या उगडासाक करात. बावटाचो गोटपूर गोटुया. सोम्या जेजू तुझे मरण आमी समोर पाव. तुझे बरोबर जीवन बळ आमी मोरगोटाव. तुझ्या येण्याक आमी वोद्रेकाव. बाबा जीवच्या मरणाचो आनी पुनरुज्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास करता आनी जिविताचो उंडा सर्वांची कास तुका समोर भिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फाव केलें देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जेवची कुडा रोगत शेवतले आमी समेस्ता पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा आख्खे प्रितुमीचे विस्तारलोले तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर. लिवा आमच्या भाग्यवंत बापा, फिलिप आमच्या गवळी बापा, सिमा फेर्नांदीस आमच्या आदारी गवळी बापा आनी सगल्या यात्निकी वर्गां बरोबर तिका प्रितीमोगांत वाडय. पुनरुज्जीवनपणाचो भरभो सोदो मेला ती आमच्या गोंयच्यांची, आमच्या भावा भयणांची, इस्मित्रांची काकलूत कर. तांकां तुजे त्या गोतींत मेल्ल्या समेस्तां तुजे पळसळीत मुखामोळ पळोवंक फावो कर. आमा समेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता. आंकवार मारे देवाचे माय सांगाती, भाग्यव जुजे तिचो पोती, भाग्यव धर्म दोता, भाग्यव जुजे वास आनी सोर काय तुका मानुल्या ते सगल्या भक्तां बरोबर सासनाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांच्या संगताक तुजी महिमा गावंक आमकां फाव कर. जो क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. ह्या जेजू वरवीं
त्याचे सुसंगता, त्याचे सुदाय, पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सोरपोद वेदार बापा सोरबोंदून आनीक वैभव तुका सासनाच्या सासना. आमेन. आमच्या सोरवंडाराची आज्ञा मनात धरून ताणें शिकलें प्रार्थन ह्या वेळार दीर्घेन म्हणया. आमच्या बाप्पा स्वर्गीच्या, तुजें नांव पवित्र, तुजें रायज आमकां येवं, तुजी कशी स्वर्गात जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो गिराज आयज आमकां दी, आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता, तशी आमची पातकां घोस, आनी आमकां ताणें पडूं दिवं नाका, पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा सोर वायटांतली आमकां निवार. देकोरां जिवितां सबस्काय आमकां दी. सर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सोरमोंडारा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी भरवोसन रेखता. तर आमकां शब्दा काकुती सोर पातकांतली सुटय आनी सोर आकांतांतली वाटाय. सोम्या जेजू क्रिस्ता तुवेंच्या दोमताक म्हणलें, तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय, म्हज्या पयस सुबेच्या भावार्थाचेर दिसकाल, आनी तुजे कशे परमातिका शांती दी, आनी तूं सकाळीक वट्टान सांबाळ. जी येता राजभोग चलयताय सासनाच्या सासनाक. सोम्याची शांती सदां काल तुमचे सोबे आसूं. एकामेका मोगान जेवची शांती दियात. ही देवाची शेळी संवसाचे पाप काडटा ती. शेळीच्या जेवणाक आपयल्या ती सगळे सुभागी. तुवें म्हजे भितरूचे म्हाका पावना, पूण ज्या एकाच उतरान म्हाका भलायकी मेळटली. कोमियोनच्या वेळार गायन गावया D4. आशेता खाडीज मोजी पान 49. D4 पेज 49. Aceta caris moje swadi geliam tuja raghuraga disvode edun moga moja Kursar duja makazu ide jame maki tanera duja roka
प्रार्थूया. स्वर्गीचे बापा, जिवच्या कुडी रक्ताचे जेवणात आमी दादोशी जाले. भाग्यवंत बोनावेंतुरान दवरलेलो आनी उच्चारलेलो बाबाट आमी धरूंक आनी उच्चारूंक आनी ताचे शिकवणेन आनी देखी पोरमोणे जिवन ह्या बाबार्ताक बऱ्या कोरण्यांनी गवाय दिवंक आमकां दाराळ कृपा दी. क्रिस्ता आमच्या सोमया वरवीं आमेन. सर्वेस्पोर तुमचे सोबे आसूं. तुमचे सवे आसूं. सोरपूत पिता देव बाप पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आपलो आशिर्वाद घालो. आमेन. वचून यात क्रिस्ताचे शांतीन तुमकां धाडटा. देवाचे व्हड उपकार. दिसाच्या शेवटाक गायन गावया. F7 जेजूक आमचे मोदें धरून पान 208. F7 पेज 88. जेजूक आमचे मोदें धरून एकामेकाक प्रिती दिवूं चलया आमी तुकारा ताच्या मोगाक उंचा दिवूं. जेजूक आमचे मोदें धरून एकामेकाक प्रिती दिवूं चलया आमी तुकारा ताच्या मोगाक उंचा दिवूं. जेजू चल्लो मोगार वचो आमी दोरया. बऱ्या चाकरी जेजून गेली, बऱ्या चाकरी आमी घोरया. बऱ्या चाकरी जेजू